नमस्कार, गोवा टुडे दुश्मन परवाचा येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। बीजेपीन जाहीर केली 34 उमेदवारांची वळेरी। पणजे बाबूश, पर्या दिव्या राणे, मांद्र्या सोपटे, पार्सेकार, उत्पलाचो पणजे पत्तो कट, सांग्यार फळदेसाय, बाबू मडगांव। पणजे पेडण्या धरून 6-7 कडेन बीजेपीक बंडाचो धोको। काणकोणा सावड्ड्या फुटीर रिजेक्ट, सांग्यारूय आदलो आमदार, उत्पलान मडगांव दिवचले केले रिजेक्ट। जीएमसी रिक्रुटमेंट स्कॅम हायकोर्टात नोकर भरती असंविधानिक बेकायदेशीर म्हूण 1371 पोस्टांचे नोकर भरतीक आव्हान। कोर्टाची सरकाराक नोटीस। गोंयांत कोविडान 24 वरां नवो सोंपले। 7 वाशीन घेन आशिल्ले चडशे दक्षिणेच्या कोव्हॅक्सिन कोविशिल्ड ओपन मार्केटात हाडपाची तयारी। एक्सग्रेशिया वेल्यान सुप्रीम कोर्टाची राज्याचेर बडी। मोगो उमेदवारांची ब्रेस्तारची घोषणा धुकल्ली शुक्रारा। सुदीन म्हणटा मोगोचे 12, तृणमुलाचो अभिषेक बॅनर्जी म्हणटा तृणमुलाचे 31, मोगोक 9। मुख्यमंत्र्याची घोषणाय धुकल्ली। जीएमसीचो नरक, इन्सिनरेटरात राशी। जीएमसी इन्सिनरेटर दुयेसाचो वाठार। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केलो शिखर इस्पितळाचो वेस्ट ट्रीटमेंट एक्सपोज। प्रुडंट एक्सपोजेचेर शिक्को। आता खबरो विस्तारान। बीजेपीचे 40तले 34 जाहीर। पणजे ताळगांव मोन्सेरात जोडपे, पर्या वाळपय ज्युनियर राणे जोडपे, मांद्र्या पार्सेकाराक कडेन काडून सोपटेक। सावड्डे सांग्यार आदले आमदार गणेश गांवकार, सुभाष फळदेसाय, बाबूक पेडणेच्यान मडगांवा, कुमारजय कुठ्ठाळे सांताक्रूज दिवचले कळंगुटे अजून टिकेट ना। बीजेपीचे SC/ST सोशल इंजीनियरिंग। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मांड्रे वहां से श्री दयानंद रघुनाथ सोपटे, पेडने श्री प्रवीण आर्लेकर, तिविम यहाँ से श्री नीलकांत हरनकर, मापुसा जोशुआ पीटर डिसूजा, शियोलिम दयानंद मांद्रेकर, सालीगांव श्री जयेश सालगावरकर, परवरी से रोहन खाउटेजी, अल्दोना श्री ग्लेन टिकलो, पणजी से अटांसियो मोन्सेरात, तालीगांव से श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात, सात आंद्रे फ्रांसिस्को सिल्विरा, महीम से प्रेमेंद्र विष्णु सेठ, परेम से श्रीमती दिव्या विश्वजीत राणे, बालपोई से विश्वजीत प्रताप सिंह राणे, पिरोल से श्री गोविंद गावड़े, पोंडा यहाँ से श्री रवि सीताराम नायक, सिरोडा से श्री सुभाष सिरोडकर, मडकई से सुदेश भिंगी, मुरगांव मिलिंद नायक, बास्को श्री कृष्णा सालकर, दावली माविन गुदिनोजी, नुवे से श्री दत्ता विष्णु बोरकर, फारतोड़ा से श्री दामोदर नायक जी, मडगांव से श्री मनोहर अजगावकर, बेनुलिम से दामोदर बंदोरकर, नावेलिम से श्री उल्लास तुनेकर, कनकोलिम से क्लाफासियो डायस, उबेलिम से सावियो रोडिग्स, केपे से श्री चंद्रकांत कावेलकर जी, कुरचड़े से नीलेश काबराल, सावट से गणेश गांवकर, सांगे से श्री सुभाष पाल देसाई, कानकोण से श्री रमेश तावटकर। बीजेपीचे उमेदवार लिस्टा उपरांत 6 ते 7 मतदारसंघांनी बीजेपी पक्षांतर्गत उपद्रवाची परिस्थिती। उत्पलाक पणजे ना
ताका आदी मडगाव दिल्ले, आता खंय दिवचले ताणे दोनूय भायर मारले. प्रताप सिंग राण्याक विश्वासात घेवन खंय बीजेपीची दिव्याक तिकेट. सावड्ड्या, काणकोणा फुटीर आमदार पावसकार इजिदोराचो पत्तो कट. मांद्र्या सोपटे जायंट किलर. Now I become giant killer. I think it's the first time in Goa, it's a history, first time in the history of Goa that I have defeated Mr. Lakshmikant Parsekar as CM. बीजेपीच्या पहिल्याच उमेदवारी लिस्टात 6 ते 7 मतदारसंघांनी असले जायंट किलर उभे झाले. पेडणे पणजे धरून काणकोण मेरेन बीजेपी अंतर्गत उपद्रव आदी मया कुठ्ठाळे प्रियोळा सारखेल्या वाठारांनी बंड झाला. आता आणि 7-8ची भर. देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है. उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं. हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहाँ से वो लड़ सकते हैं. उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है. और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए. और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है. देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है. प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी. प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर. कांग्रेस वहां कभी नहीं हारी. इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को यह निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, यह पार्टी देश का भला नहीं कर सकती, और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए. तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज़्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहां पर लढेगी. सर, आज फडणवीसने कमेंट केला तिकीट डिक्लेअर करताना भाजपाची की पर्यामध्ये तुमच्या आशीर्वादाने सगळं झालं, पर्याला तिकीट दिव्या राणेला दिली. ते तुमच्या सांगण्यामध्ये तुम्ही सुचवलं की आपली सून तिथे बसणार. काय आहे एक्झॅक्टली स्टोरी याची? ही बरोबर नाहीये. माझं नाव उगीच वापरलं जातं. ओके. तेव्हा मी पर्याय काय, माझं स्वतःची बागायत नाहीये नारळाची. ही खोटी बातमी आहे. फडणवीसची माझी मीटिंग बऱ्याच दिवसापूर्वी झाली होती, माझ्या घरी आले होते, परंतु मी त्यांच्याशी काही राजकारण बोललेलो नाही, कारण ते विरोधी पक्षाचे. बरोबर. सर, आणि पर्यामधून तुम्ही कॉन्टेस्ट करणार ह्या इलेक्शन मध्ये तुम्ही कॉन्टेस्ट करणार? कॉन्टेस्टची वेगळी गोष्ट, त्याचं काही हे नाही, हे पहिले क्लिअरन्स करून टाका. ओके, बरं. पार्टीची 15 आमदारांक तिकेट. सावड्ड्या दीपक पावसकाराची काढून आदलो आमदार गणेश गावकरा. जी 5 वर्सां आम्ही एकठांय रावन काम केलां, आणि ही 5 वर्सांची काम करता आसतना तुम्ही म्हाका असोच सपोर्ट दिलो, आणि तुमच्या सपोर्टान जी हांवें 2017 साकून 2017 हांवें ज्या कॅन्डिडेटाक घरा धाडलेलो 5200 मतांनी ते माझे मातीन आसुल्ले, 5200 मतांनी ते घरा धाडलेलो. आणि आयजूय म्हाका तीच उमेद आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थिती पळोवन काणकोणा इजिदोराची काढून रमेश तवडकराक. सांग्यार बाबू कवळेकराची सावित्री रिजेक्टेड. थंय आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय. माझे जे कार्यकर्ते आसात तेंच्यांनी डिसिजन घेतले आसा की आमकां तिकेट डिनाय जाल्ले कारणान आमी आयज अपक्ष निवडणूक लडोवपाक मुखार वयतले. आनी रितसर हांवें भारतीय जनता पार्टींतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. मांद्र्या हेवीवेट दावेदार पार्सेकाराचो पत्तो कट. बंडोबाचे निशाण वेंचणुके मेरेन तग धरता काय शेळेता ताचेर ह्या मतदारसंघांनी बीजेपीचो फुडार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीक सत्ते भायरी करपाची काँग्रेसीक इत्साच ना.
बीजेपी काँग्रेसवाले एकठांय हे पर्येच्या सेटिंगात कळटा. तृणमुलान समविचारी पक्षाचे युतीक पुरेपूर यत्न केले. तृणमूल काँग्रेसीक फोडटा म्हूण काँग्रेस लोकांक पिशे करता. 10 मार्चाक बीजेपी सत्ते भायरी जाली ना जाल्यार काँग्रेस स्ट्रॅटेजिस्ट चिदंबरम जबाबदार आसतलो. अभिषेक बॅनर्जीची शिटकावणी. All the Congresses are now running BJP and all the BJPs are now running Congresses. BJP is in alliance with the Congress without being into a formal alliance with the Congress. देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने राणे परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया. प्रताप सिंह राणे इतने सीनियर है, वो सीट कांग्रेस की है, 50 सालों से कांग्रेस जीत रही है, तो हम उनके पास गए और कहे कांग्रेस तो अब जीत नहीं पाएगी, आप हमारी मदद करो, बीजेपी जीत सकते हैं. BJP is also accepting the fact and putting it out on public domain that BJP is approaching the who's who of Congress in Goa and asking them to support BJP. And they are also very happily agreeing to Congress's demands and requests. So इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है? Pawan Verma has very clearly stated that he went to Mr. Chidambaram's house at Lodhi Road on 24th of December at 1:30 p.m. and requested him that we should come together keeping our egos aside and make sure we fight it out for the sake of every Goans and Goenkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinamool has not made any concrete offer. First, you have to agree in principle. When you don't agree and you think that we are self-sufficient, we as in the Congress, I'm saying this to Mr. Chidambaram, when he thinks that the Congress is self-sufficient to defeat the BJP and take on BJP's juggernaut and might, he should be high on moral grounds when the results come out on the 10th of March. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chidambaram should be the first one to resign. गोंयांत कोविडान 24 वरांत 9 सोंपले. पॉझिटिव्हिटी रेट 40% पार 9 गेले. तातूंत 7 जाण वाशीन घेनाशिल्ले. चडशे दक्षिण गोंयचे. नव्यो केशी दिसाक 3,500. कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड वाशिनां ओपन मार्केटात हाडूंक केंद्रीय तज्ञ समितीचो बावटो. कोविडान सोंपिल्ल्यांचे फामिलींक एक्सग्रेशिया मेळना म्हूण सुप्रीम कोर्टाची राज्याचेर बडी. आतां घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. टीएमसी मगो युतीच्या सिटांचो घुसपो. सीट शेअरिंगाचे आकडे हालता. टीएमसी म्हणटा तांचे 31, मगोक 9. सुदीन मगोचे 12 सकयल नाच म्हूण केन्ना सावन एकसारको सांगत सुटला. मगोचे उमेदवार ब्रेस्तारा सांजे जाहीर जावपाचे. सकाळी सुदीन सांगून मेकळो जाल्लो. बीजेपीच्या लिस्टा उपरांत ब्रेस्तारचो शुक्रार जालो. युतीचो मुख्यमंत्री उमेदवारूय धुकल्लो वेंचणूक जावन. पूण सध्या आमी 12चेर सील केल्लें आहा. आतां तातूंत जर एड करपाक जाय जाल्यार परत आमकां थोडी मोडणी करपाक जाय. नहीं, सीट शेयरिंग वही 31-9 का बात हुआ है, अभी उतना ही होगा. 31 तृणमूल लड़ेंगे, 9 एमजीपी लड़ेंगे. टीएमसी एमजीपी ताचे बरोबर फाल्यां आनी कोणी येवं शकता तशी उलोवणी चल्ल्या आनी तर आयले. हे सगळें जायसर आमकां 25 डिसेंबर पर्यंत रावचेंच पडटलें. सादारण 15 जानेवारीच्यान जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट येता तेन्ना नेतृत्व विशीं डिस्कशन जाता आनी त्या नंतर नेतृत्वाची धुरा हे जर सरकार आयलें जाल्यार कोणी करची हें आमी तिनूय जाण मेळून ज्यो कोण आमचे बरोबर आसतले ते मेळून बसून थारायतले. तुमकां दिसता तुमी ह्या आघाडीचें नेतृत्व करचें? डेफिनेटली म्हाका दिसता आनी आय कॅन डू इट.
तृणमूल मोगो युतीचो मुख्यमंत्री उमेदवारूय जाहीर जावपाचो आशिल्लो. दिदी बरोबर पोस्टाचेर सुदिनाचे फोटोय दिसताले. अजून घोषणेचो पत्तो ना. तृणमूल आता म्हणटा मुख्यमंत्री उमेदवार वेंचणूक जावन. No, because we believe in democracy, and that should be left to the prerogative of people and the people of Goa to decide. As I said, how can you name a kid before he is born? So we will not let people of Goa choose the MLAs, and then in a democratic and transparent way the CM will be elected. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू. जीएमसीचो नरक. गोंयचे शिखर वैजकी इस्पितळ जीएमसीन रोगराय पातळोवपाची सगळी वेवस्था. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या रिपोर्टात जीएमसीचो वैजकी कोयरा विलो एक्सपोज. कोविडाचो कोयर धरून बाकीच्या वैजकी कोयराची युटिलिटी एरिया आणि इन्सिनरेटरात राशी. त्या वाठारात पांय दवरल्यार पासून दुयेंसां बातपाची. प्रुडंटान एक्सपोज केले ते हेच. गोंयान इस्पितळां आनी क्लिनिकाच्या वैजकी कोयरा विल्याचे 12 वाजल्यात. सरकारी न्ही प्रायव्हेट इस्पितळां आनी क्लिनिकांक नितळसाणीचे देख दिवपाचे जीएमसीच्या सगळ्यान पाश्ट दशा. जीएमसीन कोविडाचो कोयर, बायोमेडिकल कोयर, वैजकी कोयरा प्रबंधनाचे 12. 13 जानेराक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टिमीन जीएमसीचे इन्स्पेक्शन केल्ले. कितल्या म्हयन्या फाटीं प्रुडंटान एक्सपोज केल्ली तीच परिस्थिती अजून तशी. सरकार सुधरना. संबंधित स्टाफान इन्स्पेक्शन टिमीक माहिती दिल्ले प्रमाण कोविडाचो कोयर इन्सिनरेटरान भरून वतात. युटिलिटी एरियान सुवात उरिल्ली ना. इन्सिनरेटर वाठारान येवंक जीएमसीचो स्टाफ तयार नाशिल्लो ते पळयल्यार थंय वचत जाल्यार थंय बसून दुयेंसां बातपा इतली परिस्थिती आसूये म्हूण टिमीक दुबाव. सांताक्रूजचे टीबी हॉस्पिटल आनी मांडूर हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीन विलो लावंक म्हूण बायो वैजकी कोयराच्यो राशी पडटा. मात जीएमसीचो स्टाफ इन्सिनरेटराची परिस्थिती कितें ती सांगूंक पासून तयार ना. जीएमसीच्या कोयरा विल्याची दशा पळोवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय शिफारशी केल्यात त्यो अश्यो. जीएमसीच्या वाठारांतलो बायोमेडिकल कोयराच्यो राशी काडपाच्यो आनी राशी पडिल्ल्यो बायोमेडिकल कोयर कुणय बायोटेक वेस्ट सोल्युशन कंपनीक दिवपाचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. जीएमसी रिक्रुटमेंट स्कॅम हायकोर्टात. 1371 पोस्टांचे नोकर भरतीक आव्हान दिवपी याचिकेचेर गोंय सरकाराक नोटीस. जीएमसीच्या कथीत नोकर भरती स्कॅमाचेर हायकोर्टान ही नोटीस काडून सरकारा कडेन जाप मागल्या. प्रकरण 24 जानेराक सुनावणेक. ही नोकर भरती असंविधानीक, बेकायदेशीर म्हूण शैलेंद्र वेलिंगकाराचे PIL. गोंय बीजेपी व्हायरस मुक्त करतले जाल्यार थोडो त्याग करचोच पडटलो. तोच त्याग गोवा फॉरवर्डान युती धर्म पाळून केला म्हूण विजय सांगता. बीजेपीन पर्रीकाराच्या पुताक तिकेट दिली ना. वासनाकांड करतल्याक दिली. गोवा फॉरवर्ड सोडून बीजेपीत गेल्ल्या जयेशाक खंय लज ना. थोडे खंय बंगालचे भाड्याचे बैल मतां फोडूंक आयल्यात. आमी आमचे चिंतपाचें काय गोंयचें चिंतपाचें हो प्रश्न आहा. जंय आमी जर आमी चिंतता की आमचेंच कितें म्हणून जाल्यार ह्या बीजेपीच्या व्हायरसा कडच्यान गोंयाक मुक्ती ह्या 60व्या वर्सा मुक्ती मेळची ना. नाही पूण पळय आज इशू कितें आहा. ह्या इलेक्शनाचो सिंगल इशू की बीजेपी म्हणटा ती पार्टी जंय मनोहर पर्रीकाराच्या चल्याक तिकीट मेळूंक शकना, जंय मनोहर पर्रीकाराच्या चल्याक स्थान ना, ही बीजेपी. बीजेपी म्हणटा ती पार्टी जंय बलात्काराक धरिल्लो मनीस मंत्र्याक जो देंवयला त्या मनशाक तांणी तिकीट दिला. पण त्या गोंयच्या लोकांक सोलार मारतात. युती केल्या प्री पोल अलायन्स जेन्ना जाता तेन्ना पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन दवरूं येता. प्री पोल अलायन्स जेन्ना जायना तेन्ना पोस्ट पोल जें कितें करता तें लग्न तुजें उरतलें म्हणून न्ही, ताका घटस्फोट जातात. जेन्ना बीजेपी डिमांड करताली तेन्ना प्रमोद सावंत 36 जाणां दिसांनी विनोद पालेकराक सॅक्रिफायस कर म्हणून ताणें म्हाका पयलीं सांगिल्लें. हांवें तें करूंक ना आनी ताचे खातीर तिगूय जाण आमी भायर पडले. आनी तातूंत लज नाशिल्लो हो जय साळगांवकार तेच पक्षान खोंट मारिल्ले त्या पक्षान भितर सरलो आनी ताका लोक ताजो जागो दाखयतले. मेन एनिमी म्हणटा ती बीजेपी आनी कोण ना. दुसरे मदीं रावले ते मतां फोडपाक रावले.
थोडे जे हांगाच्यान भाड्याचे बैल मेळना ते बंगालच्यान भाड्याचे बैल हाडिल्ले आसा. सरकारी यंत्रणा वापरून विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांक धमकावप चल्ला म्हूण आम आदमी पार्टीचो गोंयचो निमंत्रक म्हापशेचो उमेदवार राहुल भामरेचो बीजेपीचेर आरोप. वेंचणुकेची मार्गदर्शक तत्वां पाळिना म्हूण खंय भामरेक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस काडल्या. ही जी शोकॉज नोटीस आसा आमी 3 जानेवारीक सगळ्या म्हापशेकारां खातीर एक ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो. म्हजो वाडदिवस आसलो त्या दिसा ते हेतून 3 जानेवारीक ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो. तशेंच आमचे जे सॅनिटेशन वर्कर आसा तांचो सत्कार केल्लो. तांची सत्कार केन्नाच कोणें करूं नासलो. म्हापशांतले साफ सफाई दवरपाक तांचो मोठो हात आसता. तांचो सत्कार केल्लो. सो हे शोकॉज नोटिसान मुद्दम नमूद केल्ले आसा जे आरो ऑफिसर आसा ताणें violation of ECI guidelines and model code of conduct was found in organizing blood donation camp and in conducting felicitation program on the occasion of your birthday as noted by nodal officer. आज हांव जी आरो आसा रिटर्निंग ऑफिसर तिका मेळपाक गेलो. पयले तिचे लक्षांत हाडलें की कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा 8 जानेवारीक लागला. 3 जानेवारीक म्हजो बर्थडे आसलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागनाशिल्लो. 8 जानेवारीक लागला. हे जे चल्लां फक्त हॅरेसमेंट चल्लां. कित्याक जोशुआ आनी बीजेपीक कळटा आपल्या पांया पोंदची जमीन वता. इतले मजगती काँग्रेस ब्लॉकाचो थिवीचो अध्यक्ष उदय साळकार काँग्रेस सोडून आपात. काँग्रेसीन खंय ताका वापरून घेतलो. ताका तिकेट दिली ना. आनी म्हाका काँग्रेसीन म्हाजो यूज केलो 2 वर्सां. आनी गो हेड म्हणून तुम्ही काँग्रेस फुडें काडीत रावा आनी प्रत्येकाच्या तोंडांतसून मागीर काँग्रेस अशी ही ते मतदारसंघात जाली. आनी म्हाका आश्वासन दिल्लें तूं येता त्या इलेक्शनाक आमी तुका तिकेट दिवपाची आसा. पूण हांवें भरपूर काम केलें 2 वर्सां. म्हाजो यूज केलो काँग्रेस पार्टीन. लास्ट टायमार म्हाजो विश्वासघात केलो म्हणून हांवें चिंतलें कित्याक आमचो सीएम दिल्लीचो केजरीवाल हो एक IIT लिडर आसा. डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत सदांच फुडें आसतलो आनी गोंया खातीर तो एक डेव्हलपमेंट भरपूर करतलो. करप्शनाच्या अंडर आनी आज खंयचीच पार्टी प्रोग्रेसाचे उलयना, करप्शन फायट करपाचे उलयना. आम आदमी पार्टी एकच पार्टी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दारादारांनी प्रचाराक भोंवतना लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. अजून लोकांची कामां जावची आसात तरी सरकाराच्यो कितल्योश्योच स्किमी लोकां मेरेन पावल्या म्हूण शिरोडेचो आमदार उमेदवार सुभाष शिरोडकार सांगता. उरिल्लीं कामां खंय फुडलीं 5 वर्सां म्हणल्यार तडीक लायतले. शिरोडकाराचो शिरोड्या पाणये वाड्यार प्रचार. ह्या बरोबर सांगतले जेन्ना भोंवता तेन्ना काही अडचणी लक्षात येतात. उदाहरणार्थ एखादी गटराचें काम किंवा एखादी ड्रेनाचें काम किंवा एखादी घर दुरुस्तीचे काम हे लक्षात येतात. आणि त्यामुळे मुखाले 5 वर्सांत ह्या संबंधीचं एक टोटल प्लॅनिंग करून मास्टर प्लॅन जो म्हणटा पळय न्ही तशा प्रकारचो मास्टर प्लॅन करून आमच्या लोकां खातीर अन्न वस्त्र निवारा तातूंत निवारा हे खूब म्हत्वाचें जावन म्हाका विश्वास आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा पळय न्ही तांचे कडल्यान PM रोजगार योजना आनी एक अटल आसरा योजना आनी प्लस OBC अटल आसरा हाजे खातीर आमकां खुबशें सहाय्य मेळूंक शकतलें. आमी जितलेय घरा भोंवले ते पयलीं जर जायत लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. कळटा रोखडें सादारणशें एखादी रिजर्व रावलो जर जायत कळटा हांव मातसो रिजर्व रावलां अशें म्हणून. पूण हांगसर पयलीं जर जायत जाल्यार लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. गृह आधार जे आसा पळय न्ही सहसा चुकून एखादें घर उरतलें की ज्या जाग्यातूंत गृह आधार स्कीम मेळूं ना. तशेंच DSS स्कीम जाणटेल्यांची 2000 येता ती स्कीम बहुसंख्य लोकांक मेळिल्ली आसा. त्याच बरोबर तिसरें मागीर लाडली लक्ष्मी ज्या ज्या घरांत 18 वर्सांची चली भुरगीं आसात आनी त्या स्किमीचो फायदो घेतिल्लो आसा. 34 ज्यो आमच्यो कॉर्नर मिटींग जाल्यो ते सगळे कॉर्नर मिटींगेक आमी हो विशय जो आसा पळय न्ही अटल आसरा OBC आनी अटल आसरा EWS हे हांवें लोकांक सामकें प्रत्यक्षान सांगिल्लें आसा. इवन फॉर्म्स अवेलेबल केल्ले आसात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.